जिखपाक दिवचे ना, गोंय विकपाक दिवचे ना, बीजेपीक जिखपाक दिवचे ना. सांगले ते भाशेन गोंय विकपाक दिवचे ना आनी बीजेपीक जिखपाक दिवचे ना. हाजी ही मेसेज आज जेन्ना आमच्या नॅशनल प्रेसिडेंटान आमकां काँग्रेसाच्या वर्करांक दिल्ली आनीक आज जरी तो तुमी चयल्यार आज एक हेल्पलायन नंबर आमी लॉन्च केला 8080963939 आनीक सुरवातेक जे कारापूर सारवनाचे लोक आसा आनीक म्हाका दिसता वेन देवर अबाउट 45 days ऑल्सो आय हॅड कम हियर आय वॉज हियर आनीक आमी वी हॅड एक्सप्रेस्ड आर सपोर्ट आनीक आमचे पयले सुवातेर काम जाता एज आमदार आमी लॉ मेकर आनीक आमचें काम जें विधानसभेन उलोवपाक विधानसभेन लास्ट सेशनाक आमी जे हिंगा पोस्टर घातला बाब फेर्लीन रिबेलोन जे बाब फेर्लीन रिबेलोन आमकां 10 चार्टर पॉयंट दिलेले की हे 39A रद्द जावपाक जाय हेजेर डिस्कशन जावपाक जाय गोंयची कॅरिंग कॅपेसिटी ही डिफायन जावपाक जाय त्याच पद्दतीन 7-8 चार्टराचे पॉयंट दिलेले ते पॉयंट आमी विधानसभेन मांडलोले पूण कांय कारणां लागून बीजेपीन इलेक्शनाच्या नांवान मॅच फिक्सिंग करून हे पर्टिक्युलर सेशन उडयलें आमकां बाब एल्टनिंग आसा आमकां जोरोयन भायर वयले विधानसभेंतल्यान 30,000 कोटीचे बजेट 30,000 कोटी मायज हे वॉयस दिवन तेमी पास केले वोट ऑन अकाउंट पासून करूंक ना. आज जी सालाजारशाही ह्या बीजेपी सरकारा गेली जी चलताली तेच 3 दीस 31 आनी 2 तारखे आमकां आमगेले सेशन आसा आनीक ह्या सेशनाक आमी प्रश्न घातलो की अंडर 39A अंडर NDA जे गोंयांत पाड घालपाचो प्रयत्न आज ह्या सरकारान ह्या मंत्र्यांनी घेतलेलो आसा तेजेर एक चर्चा जावपाक जाय. दूख जाता सांगपाक तुमकां आतांच जेन्ना एक और आदीं आमकां एक मेसेज येता आमच्या ऑफिसान की जे क्वेश्चन आमी घातिल्ले 4B रिगार्डिंग डिक्लेरेशन एंड इंटरप्रिटेशन of no development area and under section 39A of the regional plan हे क्वेश्चन आमी जेन्ना ऑपोजिशनाच्या आमदारांनी जावं मांडलोले हे तेमी आज डिसअलाव केला तर हेंची दादागिरी हेंची हुकुमशाय आज विधानसभेन जी एक टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी आसता कारापूर सरवनाचेर गोंयच्या लँडाचेर एक स्पेशल आमी उलोवपाक चर्चाक जाय म्हणून जे विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी बुरोयन सभापतीक दिलेले की आमकां हेजेर डिस्कशन जाय पूण सभापतीन आमकां जबाब दिवंक ना आनी हे पर्टिक्युलर क्वेश्चन जेन्ना बिझनस एडवायझरी कमिटी जाल्ली त्या वेळार हांवें मुखेलमंत्रीक आनी सभापतीक सांगलोलें की हेसल्यो तुमच्यो स्ट्रॅटेजी जे लोकाले इशू आज हो लूट मार सरकार तो लूट मार सरकारान आज सादारण ज्या पद्दतीन गोंयभर पाड घालपाचे जे प्रयत्न केलेले आसा खास करून जेन्ना आमी उलयता अबावट हे कन्वर्जनाचें बील कालच्या दिसाक एक आमकां गमोन आयलें की कन्वर्जनाचें बील येता म्हणून आमी खुशाल जालें की हे कन्वर्जन बंद करपाक जाय लँड कन्वर्जन करपाक जाय म्हणून बील हाडलें काय कितें दूख जाता म्हाका सांगपाक कॅबिनेटान अशें म्हणलां पत्रकार भावांनी अशें दाखोवन दिलां की एंटी कन्वर्जन बील हाडपाक सोदता म्हणजे ज्या पद्दतीन हो सरकार लुट्टा गोंयचे पळोवंक ना फक्त हे दिल्लीचे वर्मा शर्मा लोढा हेंचे पळोवंक आहा हेंकां इन्स्ट्रक्शन केंद्र सरकारांतल्यान येता. लास्ट टायम विधानसभेन आमी खूब झगडले 7-8 दीस डेली प्रोटेस्ट केले सरकार आयकपाक सोदना कित्याक
ह्या सरकाराक म्हाका दिसता जे परिवर्तनाच्या नांवान आयिल्लें आज हे पोनवती सरकार जालां. गोंयचे पाड घालपाक मुखार सरलेले आसा. खास करून जोड जोड 1 कोटी स्क्वेअर मिटर लँड जे हे बिल्डरांक कन्वर्जना करून इन थ्रू आउट दीज इयर्स हे लोकांक फुटोवपाक मुखार काडिल्ले आसा. अरावंड 48.3 लाख स्क्वेअर मिटर्स मेगा प्रोजेक्ट. आज तुमचो हो गांव, ह्या गांवांत इतली सोबीतकाय आसा, इतलो सुंदर गांव आसा. हिंगा 800 विला येत मुठाय, कोण 1200 फ्लॅट येत मुठाय. सादारण उदो पिवपाचे लोकांक हाल जाता. 24/7 हो सरकार परिवर्तनाच्या नांवान उदो सांगपी सरकार आज हो दौर पासून उदो येना. 69 लाख स्क्वेअर मिटर मायज हेमी ह्या बिल्डर लॉबीक दिवपाचो अंडर वेरियस सेक्शन्स ऑफ TCP एंगेलो प्लॅन आसा. 1216 स्क्वेअर मिटर जे एप्लिकेशनां प्रोसेस करून. अरे जेन्ना आमी आमदार आमकां लोक विधानसभेन धाडटा, आमचें काम जाता क्वेश्चन करपाक. हो सरकार आनी सभापती जरी तर एकठांय जाले जाल्यार लोकांले प्रश्न आमी खूंय मांडप. तर आनी आमकां दिसता जे आज गोंयचे प्रश्न हे सुटावे करपाक आमी उलो मारलेलो आसा, हेजेर खंयचो सिंबल ना, हेजेर फक्त गोंय आसा आनी बरयलेलें आसा दॅट गोवा इज नॉट फॉर सेल. तो सगळे गोंयकारांनी खास करून ह्या वाठारांनी म्हाका खालतिकायेन तुमकां सांगपाक सोदता आनी आमी ऑन रिकॉर्ड आसा. गोंयचो सरकार जावपाक जाय आनीक आमच्या मॅनिफेस्टोन क्लियर कट सांगिल्लें आसा की हे 39A जावं 17(2) जावं आदले सगळीं सेक्शनां हे रद्द आमी करतले. पयली सायन ती आसतली. कारापूर सर्वनाच्या लोकांक हांव सांगपाक सोदतां, सरकारा गोंयकारांक जेन्ना 27 येतलो पयली सायन हो दोना भितर हो प्रोजेक्ट रद्द कोतले हे तुमकां हांव उतर दिता. कित्याक हे खूब गरजेचें. आज आमी ऑपोजिशन आसा जालें पूण आमकां गोंयचो मोग आसा, थोडेशे आसा. आज प्रश्न जेन्ना विधानसभेन करपाक हे सभापती दुसरे जरी तर दियेना आनी ते भियेता जाल्यार आमचें कर्तव्य जाता आमी एक वाठारांनी वयतले, एक घरांनी वयतले, एक वाड्यांनी वयतले. आनीक आमी गोंयकारां कडेन मागता की आज जरी तर हें जाता आमगेले शिमतोरीचे बुरेलो आसा. आज म्हाका फाल्यां तुका आज हे प्रोजेक्ट जे हाल हे लोक घेता जरी तर आमी हेंकां सपोर्ट करूंक ना जाल्यार फाल्यां तुमचे गांवांनी हेंच जातलें, तुमच्या भुरग्यांकूय हें जातलें. सो वी हॅव टू ऑल वर्क. आनीक हांव सांगपाक सोदतां शाबासकी ह्या लोकांक दिसता. वी हॅव एब्सोल्युटली नथींग टू डू पॉलिटिकली. वी आर कम हियर टू सपोर्ट ही मोहीम सपोर्ट करपाक. तुमचे बराबर आमी सदांच आसतले. विधानसभेंतूय जाता ते भाशेन दुखलून जे पळय कितें करपाक जाय आमी हे प्रश्न हेजेर एक चर्चा जावपाक जाय म्हणून आमी सगळ्यांनी विरोधीच्या आमदारांनी बरोवन दिलेलें आसा की 39A कारापूर सर्वनाचे डिस्कशन जावपाक जाय. हेजेर आमकां सरकाराचो जाप जाय, स्पेशल डिस्कशन जावपाक जाय. हे स्पेशल डिस्कशन मागपाक आमी प्रयत्न विधानसभेन करतले. रावता ज्या पद्दतीन तुमी सदांच हिंगा रावलेले आसा, हिंगा गोंयकारपण दिसता, गोंय दिसता आनी गोंयच पासत आमच्या भुरग्यां पासत जे पावल तुमी मुखार घेतले थिंगा आमी तुमचे बरोबर आसतले. देव बरें करूं. गोंयच्या लोकांक जागे करपाचें काम आज आमच्या कारापूरचे भयणी भावांनी केल्ले आसा आनी तेणी 145 दीस जो हांगा प्रोटेस्ट हो चालू दवरला तो म्हाजे कोतान कारापूरकाराक जावं ह्या वाठाराचो जो व्हडलो प्रोजेक्ट येता त्याची पुरती मर्यादीत उरलेलो ना. तांकां वालोर दिता. तांणी आख्ख्या गोंयच्या लोकांक जागे केल्ले आसात. आनीक आयज गोंयभर गोंयांक ज्या तरेन हो BJPचो सरकार जोडी नंबर 1 प्रमोद सावंत आनी विश्वजीत राणे हे दोगूय एक जावन ज्या तरेन गोंय होलसेल विकपाचे प्रयत्न करतात, वेगळीवेगळी सेक्शनां हाडटात, जमीन कन्वर्ट करपाचे प्रयत्न करतात आनी हांगा जो एक व्हडलो नवो गांवूच प्रस्ताव करपाक सोदतात तितूंतल्यान जमनीची जी
सेल डीड आसा तीच पयलीं सारकी ना. तेजे नंतर ज्या तरेन FAR तांकां फ्लोर एरिया जी आसा ती 200 दिल्ली आसा. नॉर्मली गांवांनी ती 0.6 नाल्यार 0.80 आसता. म्हणजे तो सगळ्याचें उल्लंघन करून हो प्रोजेक्ट हांगा लादलेलो आसा आनी तितूंतल्यान कितलेशेच गांवकरी जेंचेर ते डिपेंड आशिल्ले, जेंचे थंय रावताले, तेंची जड जमीन हडप करून हांगा एक आर्टिफिशियल बीच तयार करून एक नवो गांव आनी एक नवी पंचायत हाडपाचो प्रयत्न हो सरकार करता. आमी सगळ्यांनी हेंचे कडल्यान स्फूर्ती घेतल्यात की गोंय सांबाळितले, गोंय विकपाचें सांबाळितले जाल्यार आमी सगळ्यांनी एक जावन फायट करपाक पडटली. आयज गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीन आमी हातूंतल्यान स्फूर्ती घेवन आनी गोंयच्या सगळ्या लोकांच्या मुखार जी चिंता आसा, बहुजन समाजा मुखार जी चिंता आसा, ST समाजा मुखार जी चिंता आसा आनी गोंयच्या सगळ्या नागरिकां मुखार जी चिंता आसा की गोंय हें गोंयकारां खातीर उरतलें काय कितें, आनी त्या खातीर आमी हेजे पयलीं एक मुवमेंट स्टार्ट केल्लो की जोडी नंबर 1 गोवा फॉर सेल म्हणून. म्हणजे जोडी नंबर 1 म्हणल्यार CM आनी विश्वजीत राणे हें गोंय विकपाक काडलें म्हणून. आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आयले गोंयांक आनी ताणें एक मुवमेंट गोंयांक लॉन्च केलो गोंयकारां खातीर. गोंय विकपाक दिवचें ना आनीक BJPक जिखपाक दिवचें ना. ही आमी आयज रोल आवट केल्यात पणजे. आज पणजेच्या बाजारान आमी भोंवले आनीक साबार आमी आमचे जे भाजीवाले जे गोंयकार आसात, जे आपले पोट भरतात ते, तांचे कडेन आमी आयज बाचाबाच केली, तांचे भितर भोंवले. आनीक आयज जंय 145 दीस आमच्या ह्या गांवांतल्या तुमी सगळ्यांनी हें आंदोलन तुमचे खातीर तुमी उबारलेलें आसात, तांकां परत एकदां आमी येवन पाठिंबो दिता आसतनाच आमचो जो प्रोग्राम आसा आख्खें गोंय विकपाक दिवची न्ही, हो गोंयकारांचो जो आवेस आसा, गोंयकारांची जी मागणी आसा, गोंयकारांचें एक धडपण आसा, गोंयकारांची एक चिंता आसा, तें आमी हांगसरूच येवन सगळ्यांक समाजकारांक आमी तें रोल आवट करतात. म्हणजे हांगसरल्यान एक मॅसेज आमी गोंयभर धाडपाक सोदतात की गोंय हें विकचें ना, गोंय आमी विकपाक दिवचें ना आनी गोंय हें होलसेलान विश्वजीत आनीक प्रमोद हांकां तें आमी विकपाक दिवचें ना आनी तांकां परत गोंयांक जिखपाक दिवचें ना. ही मोहिमेचें आमी हांगा येवन त्या लोकांक सामकार तें आमी लॉन्च करपाक सोदता. आमच्या